सरान सगळें सांगलें आसता की आजचे प्रोटेस्टाक पण हांव मुद्दम प्रामुख्यान दोन गजाली हांव तुमचे कडेन दवरपाक सोदतां. एक म्हळ्यार 18 तारखेक जेन्ना आमी प्रोटेस्ट करपाक म्हणजे रेल्वेचेर थंय काम करपाक गेल्ले त्या वेळाचेर जो DYSP जो आसा केपे हा जो पडवाळ किरण पडवाळ हाणें एक म्हणजे लोकशाही पद्दतीन आमी प्रोटेस्ट करता. फाटल्या 2 ऑक्टोबरा साकून पयर आयज पर्यंत आमी जी मार्ग जो आपणायला तो लोकशाही पद्दतीन आपणायला. आमी खंयच्याच पद्दतीचे लोकशाहीच्या विरुद्ध वचून जावं एखादें हिंसकरण दिन आमी केन्नाच कांय केलें ना. जर त्या दीस जर तुमी जर तेगेलो व्हिडिओ जर तुमचे कडेन पावलो आसत काय कितें तें म्हाका खबर ना पूण तो कितें म्हणटा त्या व्हिडिओ राजी शूटिंग काड आनी तुमकां आपूण भायर दाखयता. एक DYSP जर अशी तरेची धमकी जर आमकां प्रोटेस्ट करपी जर कार्यकर्त्यांक जर दिता जाल्यार ही लोकशाहीची हत्या जाल्या म्हळ्यार हरकत ना. म्हणजे गुंडगिरी कशी. फाल्यां एखाद्या आमच्या कार्यकर्त्यांक जर भायर कितेंय जालें जाल्यार हाका सर्वस्वी तो जबाबदार आसतलो पडवाल जो DYSP आसा केपे तालुक्याचो. आनी तशेंच पयर जो आमचो DGP गोंयचो तो ज्या पद्दतीन जर उलयला तें जर तुमी पळयलें जायत म्हणजे नॅशनल इंट्रस्टा खातीर लोकांनी सहकार्य करपाक जाय हें करपाक जाय. हांव ताका सांगपाक सोदतां तूं ज्या पद्दतीन जें उलयतालें तें आमकां दिसतालें की तूं खंय तरी भारतीय जनता पक्षाचो स्पोकपर्सन जावन उलयतालो काय कितें. तुजें काम कितें. तुजें काम लॉ एंड ऑर्डर सांबाळपाचें लोकांक प्रोटेक्ट करपाचें. तुजें तें काम न्हय. कितें बरें कितें वायट सांगपाचें हें काम तुजें न्ही. कितें बरें कितें वायट सांगपाक तूं तेतूंक तज्ञ ना. कितें बरें आनी कितें बरें न्हू हें गोंयकारांक खबर आसा आनी गोंयकार तेजे खातीर झगडत आसा. म्हणजे सरकार खंय तरी सरकारी यंत्रणेचो दुरुपयोग करता अशें आमकां दिसपाक लागलें. एक सायडीन धमकी दिवप आनी नॅशनल इंट्रस्ट म्हूण सांगप. आमकां खबर आसा एखादें पर्यावरण सांबाळप किंवा एखाद्या राज्याचो इंट्रस्ट सांबाळप म्हणल्यार सुद्दां एक नेशन इंट्रस्ट हें ताका कोण सांगतलो. जर ताका जर अशीच पद्दतीन वागपाक जाय तर ताणें रिजायन दिवचें आनी भारतीय जनता पक्षाक खुशाल ताणें एंट्री करची आनी भारतीय जनता पक्ष स्पोक पर्सन जावन त्या DGPन उलोवचें अशें आमकां दिसता. आनी तिसरी गजाल म्हत्वाची गजाल आयज आमकां कळना की रेल्वे राज एक्ट जो आसा पळय पंचायत एक्ट व्हडलो काय रेल्वे एक्ट व्हडलो तो आमकां अजुनूय कळना. कारण रेल्वे जो पंचायत जो एक्ट आसा तो ग्रासरूट लेवला वेलो म्हणजे लोकशाहीचे सकयल्यान ते वयर पर्यंत कॉन्स्टिट्युशना भितर व्हडलो एक्ट मदीं खंय तरी तुमी तो रेल्वे एक्ट आमच्या माथ्यार म्हणटा आमकां अजुनूय कळना. सुप्रीम एक्ट खंयचो रेल्वे एक्ट काय पंचायत एक्ट हें सरकारान आमकां खंय तरी स्पश्ट करचें. आनी तातूंतले तिसरी दुख्खद म्हणजे चवथी दुख्खद घटना जर कितें जर आसत जाल्यार आमची एनवायरमेंट मिनिस्टर एनवायरमेंट आनी फॉरेस्ट मिनिस्टराचें काम आसता एनवायरमेंट आनी फॉरेस्ट सांबाळपाचें. आयज जर तो एखादो होच जर एनवायरमेंट काबार करपाक सोदता जाल्यार हाज्याकी दुर्दैवी कितें अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना की रक्षकच आयज खंय तरी एनवायरमेंटाचो भक्षक जाला. म्हणून हांव ह्या गजालीचो ताका एनवायरमेंटल मिनिस्टर म्हणून ताका रावपाचो कसलोच अधिकार ना. ज्या पद्दतीन तेणी नाशाडी गोंयच्या पर्यावरणाची चलयला कारण म्हळ्यार पर्यावरण सांबाळपाची जबाबदार ती ताजी. ताणें जेन्ना शपथ घेतले त्या वेळाचेर आपूण पर्यावरण सांबाळटलो खंयचेच नुकसाण करचें ना हाचें घेतलें तर आयज तो प्रायवेट मनशा खातीर म्हणजे ह्या सरकारान गोंय सरकारान फक्त वेव्हार पळयला गोंयकारांक नातें तोडलां. ते फक्त वेव्हार करतात. तांकां हांव सांगपाक सोदतां वेव्हार आयज ना फाल्यां सोंपतलो पूण गोंयकारा कडेन जे तुमचें नातें आसा तें सोंपचें ना. तें जर तुमकां टिकोवन दवरपाचें आसा ज्यो आमच्यो मागण्यो आसा त्यो तुमी पुराय करच्यो. आमकांय बी प्रोटेस्ट करपाचें खंयच आमकां हाय येयली ना पूण तुमी आमच्यो मागण्यो ज्यो आमी मागण्यो तुमचे कडेन आयज दिलात त्यो मागण्यांचेर तुमी विचार करच्यो आनी त्यो आमच्यो मागण्यो तुमी पुराय करच्यो. एक प्रश्न आसलो जेन्ना तुमी अदानी फेकून प्रोटेस्ट केलो रायट पूण जेव्हा कोल हँडलिंग आसा न्हू तर अदानीचो फक्त 5% कोल हँडलिंग आसा 80% हो JSWचो आसा. तर तुमी JSWचो अगेन्स्ट कित्याक किंवा तेजे प्रोटेस्ट तेजेर कित्याक करता. आमी सगळ्यांचेर करतात. जेन्ना आमी एखाद्या सरकाराच्या प्रोजेक्टाचेर जेन्ना आमी प्रोटेस्ट करतात जर आमी सगळ्या कडेन प्रोटेस्ट करतात न्ही. आतां अडानीचें नांव घेतलें हाजें नांव घेतलें आमकां सरकारान उत्तर जाय. खरें म्हळ्यार आमी प्रोटेस्ट सरकाराचें करतात. फाटल्या दिसांनी सुद्दां अदानीन आपलो प्रेस नोट काडून तेणी सांगलेलें सुद्दां आसा की आपलो कोल हँडलिंग तो 60% आसा. पूण आसा न्ही पूण 80% हो JSW सुद्धा ताजो रॉंग आसा. एज पर गव्हर्मेंट डॉक्युमेंट तागेले 12 मिलियन टन जो वतालो तातलो 7.5 मिलियन जिंदाल आशिल्लो आनी 4.5 मिलियन अडानी आशिल्लो. सो तागे 10% न्ही तेगे पर्सेंटेज खूब चड आसा. पूण आमी तितून पळयनात. आमकां हें क्लियर आसा की जिंदाल अडानी आनी वेदांता तिनूय कॉर्पोरेशन इक्वली हितून इनवॉल्ड आसात आनी आमी हे कॉर्पोरेशनचो रूल हे कंपनीचो रूल आमचे गोंयचेर आमचे भारताचेर जावपाक दिवपाचें ना. हे आमचे स्वातंत्र्य आनी आमचे लोकशाहीचे विरुद्ध आसात आनी ताका लागून अडानी जिंदाल वेदांताचे हे प्रायवेट प्रॉफिटाचो इंट्रस्ट सोडून आमी लोकांचे हित आनी आमचे पिढयांचे हित सांबाळपाची गरज आसा. आनी हें आमी कार्य समजतात की एक भशेन आमची स्वातंत्र्याची
ही चळवळ. तुमचे खूपसे प्रोटेस्ट केले किंवा तुम्ही जे अवेअरनेस करता तेच त्यानंतर तुम्ही फक्त अदानीचे नाव घ्या ना आम्ही तिघांचे नाव घेतात. नाव आम्ही तिघांचे नाव घेतात. आम्ही इक्वली जिंदल, वेदांता आणि अडानी तिघांकूय इक्वली रिस्पॉन्सिबल मानतात. तुम्ही स्लोगन्स दिले पळय आतां सध्या थंय फक्त एकट्याचेच नाव आसा तिघांचे एकल्याचे नाव स्लोगनात घातले जायत. पूण आमचे जे प्रेझेंटेशन आसा तुमकां वेल आपयतात. आमी ऑलमोस्ट रेग्युलर आमचे प्रेझेंटेशन चालू आसता. गोंयांत कोळसो नाकाचे प्रेझेंटेशनात तिघांकूय आमी इक्वल इम्पॉर्टन्स दितात. आमी कोणाकूय एकल्याक टार्गेट करना. एकांचे आयज स्लोगनात अडानीचे नाव आयले जायत कित्याक स्टेट बँकान आयज अडानीक $1 बिलियन लोन दिवपाचें ट्राय केलां ऑस्ट्रेलियेक. आनी आमकां खबर आसा की मुखार वाडटले तितून अडानीचो एक मेजर रोल जातलो. मुखार जे कोळसो वाडटलो ताका लागून आनी अडानीचे सगळ्यांक खबर आसा की भारतभर अडानीन लोकांचेर खूब अत्याचारी केल्ले आसा. हाजी खूब डॉक्युमेंटेशन आसा. सो हाका लागून लोकांच्या तोंडार एकांचे अडानीचें नाव येत. पूण आमी तिनी कॉर्पोरेशनाक इक्वली रिस्पॉन्सिबल. अभिजीत बाब, एक सांग म्हाका, तुमीचोय मुवमेंट फॉर टू स्टॉप कोल कमिंग इन गोवा, अगेन्स्ट कोल, मागीर ते फताडच्यान ते विराट कॅप्टन, वाय आर यू ऑल नॉट सीन टुगेदर? हय, सो सगळे पळयात जे मास मुवमेंट आसा तेन्ना सगळे मेळूनच आमी कार्य केलां आनी सगळे मेळूनच कार्य करतले. ओके, सो मास कितें आसा की आयज ही जी अवेरनेस जे काम आसा हें जितले चड पंगड घेता तितलें काम चड जाता. सो ताका लागून इंडिपेंडंटली जितली ग्रूप अवेरनेस काम करतात, हे मोबिलायजेशन काम करतात, तितलेंच काम चड जाता. सो हे एक आमी बरी गजाल म्हणूंक जाय की जाता तितले पंगड इंडिपेंडंटली काम करतात. सो हे गोंयचे बऱ्या खातीर आसा. आनी एक म्हणटा ते पावर, वेन एनवायरमेंट मिनिस्टर सेज एवरी नाव एंड देन यू ऑल आर नॉट टेलिंग, अशें कांयच ना तशें तुमी सांगता पळय ते. तेणीन सागरमाला फेज प्रोजेक्ट 1, 2, 3, 4 कितें आहा तेंय सांगलें. ते तुमी कितें आहा ते पिक्चर सारकें सांगना म्हणटा. सो एक्झॅक्टली वॉट इट इज? सो आमी गव्हर्मेंटचेच डॉक्युमेंट गव्हर्मेंटाक दाखयतात. ओके, आनी गव्हर्मेंट म्हणटा की आमकां खबर ना. पळयात जुना साकून आयज पर्यंत आमी सरकाराक आनी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गव्हर्मेंट, स्टेट गव्हर्मेंट, मिनिस्टर, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सगळ्यांक सगळे डॉक्युमेंट दिल्यात. आमी विदाउट डॉक्युमेंट कांयच उलयनात. सगळे जे आमी उलयतात इट इज बेस्ड ऑन गव्हर्मेंट डॉक्युमेंट नाल्यार सायंटिफीक स्टडीज. हे सगळे तेंचे कडेन पावल्यात. पूण सरकारान आतां म्हाका दिसता 6 काय 8 म्हयने जायत आयले, सरकारान आजून एक पेपर सुद्दां आमच्या दोळ्या मुखार दवरना. एक कागद आमच्या दोळ्या मुखार येवंक ना सरकारा कडल्यान. सो हें हाजेर स्पश्ट जाता की आमी जे उलयतात ताजेर तांचे कडेन रिबटल ना, तांचे कडेन ताजे अगेन्स्ट कावंटर कांयच ना. जेन्ना आमी काबरालाक विचारलें की जेटीज येता वो ना कितें पळय त्यो, तो ट्युरिजम जेटीज म्हणटा ते कोलाक लागून कांयच ना, स्टॉकिंगाक लागून कांयच येयना. सो हेजेर सत्य कितें आसा? सो काबराल हेंय म्हणटा की दुसरे ट्रॅक आसा ते भाजी हाडपाक करतात. सो आतां तुमकां समजूंक जाय की काबराल कितें उलयता आनी कितले खरें उलयता आनी हे कितले एक्चुली लोकांक फोटोवपाक सोदतात. हे सगळे उलोवन आमचो मात्सो विश्वास ना हांचेर. आनी भाजी हाडपाक दुसरी ट्रॅक कशी जावपाक शकना हें सगळ्यांक खबर आहा. तर आतां प्रोटेस्ट तुमचे कितले दीस आसतलो ना? डेली आसतले काय आयज एक दीस? ना आयज कॅबिनेट मिटींग आसा. आमी कॅबिनेटा मुखार आमचे डिमांड पाविल्ले आसा. सो आमी एक भशेन आयजूच CMाक आनी कॅबिनेटाक ही लास्ट खेपे आमी तांचे म्हऱ्या येतात. हाजे मुखार सगळे जे जातले ते रस्त्यार जातले. ते आमचे मास मुवमेंट आनी सिवील डिसओबिडियन्स हातूंतल्यानूच जातले. आयज तुमी काल फाटल्या दिसांनी तुमी फिलीप नॅरीक मेळ्ळे, हेका बाबाशानाकूय मेळ्ळे. वॉट हॅज बीन देयर रिस्पॉन्स? ते सांगता पळय ते कित्याक फाटल्या बाबाशानूय CMाक मेळ्ळो. कितें जालां हितून कितें एक्झॅक्टली? बिकॉज वेन आय टॉक अबाउट डबल ट्रॅकिंग कोलाचेर आमकां खात्री आसा की आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाच्यान कांयच जावपाचें ना. आनी हे लोकांकी खात्री आसा. सो कितेंय जातलें तें लोकांचे चळवळींतल्यानूच जातलें विदावट एनी पॉलिटिकल दीस. सगळे लोक मेळून गोंयकार म्हूण आमी मेळून आमचे जे डिमांड्स आसात, लोकांचे जे सगळे डिमांड आसात सगळे फुलफील करतले. हे लोक करतले. जे आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात, आमचे जे आमदार आसात तांचेर आमचो मातसो सुद्दां विश्वास ना एकल्याचेर. ओके, थँक्यू.